दाबोळीच्या लोकांक बरें हॉस्पिटल जाय, ट्रॅफिक कंजेशनाक उपाय काडटले जाल्यार दाबोळी फ्लायओव्हर जायच, दाबोळी विमानतळार पार्किंग सुवात आखून दिवंक जाय अशें थंयच्या लोकांक दिसता. नवे वाड्यार सिवरेज लायन कित्याक पावना काय म्हूण लोकांचो प्रस्न. गार्बेजीचो प्रस्न जाग्यार पडना. वाडे लेकाची दशा जाल्या ताचेर कोणाचेंच लक्ष ना. मतदार राजावेले खबरां मेळयत दाबोळीच्या मतदार राजाचो लोकनामो. First of all, you see, we are notified. Vasco and Dabolim has been notified for a very huge thing, that is the airport. As airport ची condition पळयली जाल्यार there is a airport which is come up, which has a huge infrastructure. But a very bad thing to say today is we don't have a parking. We have people coming all over the world visiting the airport. The people coming there, if you come outside, once you are out of the airport, you see lines of cabs. नेवाड्यान सगळ्यान फर्स्ट म्हणटा सेवरेज. ही सेवरेज लायन हेच्या पयलीं 10-15 वर्सां जाली. हे पटी दितले ते पटी दितले म्हणून अशें सांगून अजून पर्यंत आमकां सेवरेज लायन कांय दिवंक ना. सेवरेज लायन हिंगा साईबाबा टेंपल पर्यंत पावलेली आहा. आमी वचून विचारले जाल्यार ते म्हणटा की अलायनमेंट मेळना. अशें अलायनमेंट मेळना जाल्यार लोकांनी कितें करप? कितें तरी गव्हर्मेंटान ताका उपाय काडपा जाय. बाबा कितें जालां, कित्याक लागून अलायनमेंट मेळना म्हणून. दुसरें म्हणल्यार गटर्स. इतले गटर्स सगळे ओपन आहा. आमी फाटल्या दिसान कॅम्पेनिंगा भोंवता. इतले गटर्स ओपन आहा की ते भुरगे समज जर चुकोन जर पडले जाल्यार दिसचेय ना भुरगे. इतले डीप गटर्स आहा थिंगा. ते डेव्हलप करपाक जाय. गार्बेज प्रॉब्लम आहा. न्यू वाडे ब्रिजा कडेन इतलो आमी जर थिंगासून वॉल्त मारता जाल्यार इतली घाण आहा थिंगा की सांगपा जायना. सगळे वाड्यान अशें पडलेले आसता. डबे भरून देखून पडलेले आसता. पूण लोक ताका सारके उपाय बी करना. वचून डब्यान देखून उडयना सारके. थिंगा सगळे पडलेले आसता देखून थिंगा डब्या कडेन वचून कोण उडोवपाक पळयना. मागीर ते एक ब्रीज एक आहा आमचे ओवर ब्रीज रेल्वेचे. जो ब्रीज इतलो धाकटो आहा की नॅरो आहा एकदम. आमकां तोय डेव्हलप करपाक जाय. तो ब्रीज जो आहा एक कार जर वयता जाल्यार दुसरी कार ते सायडीन रावची पडटा. पूण ते देखून आमकां ब्रीज रेल्वे डिपार्टमेंटाक सांगून आमच्या गव्हर्मेंटाक सांगून तांकां ते आमकां ब्रीज जो आहा आमकां ब्रॉड करपाक जाय. वास्को घे, दाबोले घे, सम एक्सटेंट टू कोर्तालीम आमकां फकत एकूच हॉस्पिटल आसा. चिकालीम कितलींशीं वर्सां जालीं ती तशीच पडलेली आसा. जी गव्हर्मेंट हॉस्पिटल म्हणटा ते आजून पासून कित्याक जायना? इतलीं वर्सां कित्याक न्हिदलेली? कित्या खातीर अगर हो फावंडेशन स्टोन घातला या आनी कितें कित्या खातीर जायना? कंप्लीट कित्या खातीर जायना? प्लॅनिंग नासलेली? इतली वर्सां म्हणटा आमी ते करून कंप्लीट करूंक जाय. 5 वर्सां 10 वर्सां 15 वर्सां जालीं ते आजून पासून मुवमेंटूच जायना. त्याच प्रमाणे आमच्या निवाड्यार रायटली सायड सेवेज प्रॉब्लम आसा, पार्किंग प्रॉब्लम आसा. त्याच प्रमाणे हांव मागता की जो बी आमचो फुडलो MLA जातलो तेणी हे आपले मॅनिफेस्टोन घालून करून घेवचें. One aspect is from Daboli itself, when the vehicles are coming, those vehicles, there is no bridge or there's such a lot of congestion because there are no flyovers. There is a need for flyover from vehicles coming from Sanjasin to Daboli airport. That is at present it is an accident prone zone, so attention needs to be given to that area. Sewage treatment plant. I think there is some problem there because that sewage gets out somewhere there and creates a mess around in front of Dr. Costa's house. That also needs to be attended to. Now the most beautiful part of Wade is the Wade Lake. During my childhood, we used to swim there. We used to go fishing there. And the water used to be nice and clean. But today, it is not there. Because nobody has paid attention on planning point of view.
In olden times, they were known as vazans or drains, which used to, for intake of seawater at high tide line. So once that water used to come, fish used to come in, and whatever dirt or whatever this natural process becomes used to go out. So the whole thing used to get cleansed, and no stench used to come. पुडंटाचे मतदार राजा डेबेटी वेल्यान लोकनामा माळेंतलो हो दाबोळेच्या मतदार राजाचो लोकनामो असो एक एक करून 40 मतदारसंघांचो लोकनामा पुडंट रिलीज करता. ब्युरो रिपोर्ट पुडंट. घेऊ एक ब्रेक.